स्कॅमस्टर आयर्न ओर ट्रेडर फिलिप जॅकोबाच्या काय बँक व्यवहारांचो रॉय नायकाकडेन एसआयटी माइन्साक संबंध दिसला। 2 समन्स चुकयले उपरांत तिसरे समन्साक शुक्रारा रॉय रवी नायक एसआयटी माइन्सा मुखार चौकशेक सांजे 4 हाजीर जालो। ताची मायनिंग स्कॅमात 3 वरां एसआयटीन चौकशी केली। स्कॅमस्टर आयर्न ओर ट्रेडराच्या रॉया कडेन संबंधित दुबावीत बँक व्यवहार एसआयटी तपासता। सेगीत 2 फावट चौकशेचे समन्स चुकयल्या उपरांत शुक्रारा आमदार आनी आदलो गृहमंत्री रवी नायकाचो पूत रॉय नायक एसआयटी माइन्सा मुखार हाजीर जालो। सांजे 4 ते 7 मेरेन 3 वरां ताची चौकशी जाली। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रॉय रवी नायकाचे आयर्न ओर ट्रेडर फिलिप जॅकोबा कडेन आर्थीक वेव्हार सापडिल्ल्यान ते विशीं खोलायेन चौकशी चल्ल्या। फिलिप जॅकोबाचे 2007 ते 2012 मेरेनचे बँक वेव्हार तपासतना चौकशी यंत्रणेक जॅकोबाच्या खात्यांतल्यान रॉयाच्या खात्यान पयशे पावल्या म्हूण दिसल्यात। 2007 ते 2012 मेरेन फिलिप जॅकोब बेकायदेशीर मायनिंग आनी मीन चोरया विकतालो म्हूण एसआयटी माइन्साची चौकशी सांगता। जॅकोबान रॉयाच्या अकाउंटात पयसो घालोच कित्याक हे विशीं चौकशी चल्ल्या। इतले मजगतीं रॉय रवी नायकान अटक जायत म्हूण पणजे सत्र न्यायालयांत अटकपूर्व जामीन अर्ज घाला। एसआयटी माइन्स आपलो से दी मेरेन ताका कोर्टान अंतरीम थाकाय दिल्या। एसआयटी बुधवार मेरेन कोर्टात रॉयाचेर बाजू मांडटली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सरकाराचे नाल्ल हॉर्टिकल्चर आउटलेटांनी अजून पावूंकच ना। सरकार फटिंगपण करता म्हूण महिला काँग्रेसवाल्यांनी परत बोवाळ सुरू केला। काँग्रेसीन सरकाराक 15 दिसांचो प्रास दिला। 1500 भितर हॉर्टिकल्चराच्या 900 आउटलेटांनी नाल्ल पावना जाल्यार फुडलो कितें तो निर्णय घेतले म्हूण सरकाराक शिटकावणी। महिला काँग्रेसवाल्यांनी हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांनी वचून ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो। चीप पब्लिसिटीसाठी यांनी हा केलेला स्टंट आहे। जेव्हा ते आमच्यावर आरोप करतात तेव्हा त्यांच्याकडनं आमची ही अपेक्षा आहे की त्यांनी अशा गोष्टी करता कामा नये। सुरू करून 8 दिवस काही झाले की तुमचे नारळ संपले आणि संपूर्ण पणजीमध्ये पण थोड्याफार फरकाने हाच प्रकार आहे की तिथे नारळ उपलब्ध आहेत किंवा चांगल्या प्रतीचे नारळ उपलब्ध आहेत असा काहीच प्रकार नाहीये। आणि कुंकोळे हुंचे आउटलेटाक अजून नाल येलो नाही। तुम्ही पेन्चिम वोदां दिले, फातोर्डा वोदां दिले, तेश कोन कुंकोळे कित्याक दिले नाही दिना। हांव कितें म्हणटा जायना बंद करे कित्याक लोकांक फटींग कोण सांगताय। गव्हर्नमेंटाक सांगूंक सोदता चल तुमकां आनी 15 दीस दितात आनी 15 दिसाचो टायम दितात। इम्प्लिमेंट इन ऑल द 900 outlets. Goa has got around 900 horticulture outlets and we are telling the government that we are giving you all another 15 days time, and if you all fail to do it then I feel that morally they don't have right to sit there. Parika doesn't have right to sit as a CM, and the next whatever आमचे कितें आसा पळय that we will come out and we will let you all know. आम्ही शेतकी मंत्री विजय सरदेसायाक मेळ्ळे। तो म्हणटा नाल्ल पावतले। महिला काँग्रेसीन बेटेच तियात्र करचे न्ही। आमची पहिली ऑर्डर आशिल्ली 1.5 लाख नाल्ल। 1.5 लाख नाल्ल आमी ऑर्डर दिल्या, पूण 1.5 लाख नाल्ल आमचे कडेन पावूंक ना कित्याक सप्लायाचो इशू आहा। मागीर आमचे कडेन पावून ते आउटलेटान पावूंक जाय। थोडी आउटलेटां घेनात। कित्याक घेनात? कित्याक आमी ते हें दवरलेलें की LPG कार्डाची यादी उरपाक जाय आनी त्यो रिकॉर्डाक दाखोवंक जाय। तांकां ती कटकटशी दिसता, सो ते हें करना। सो महिला काँग्रेसीन कांय नवें शोध लावंक ना। महिला काँग्रेसीन हें तियात्र करचें न्ही। आमी सबसिडायज कोकनट पावोवपाक जें कितें करूंक जाय तें आमी करतात। पावपाक सगळ्यां कडेन थोडो टायम लागतलो, 1 आठवड्यान पावतले म्हूण तांणी सांगिल्लें आहा। This is basically seeking cheap publicity. So they should not do this. They should do something better. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आणि भीमा पाटील। गिव एक ब्रेक।